एनजीओनी भायर सरपाचे, एनजीओनी सगळे करपाचे, सोशल वर्करांनी सगळे करपाचे, हे सगळे तकलेतले काढा. ही उदक तुमकां सगळ्यांक गरज आसा आणि उदकाची गरज म्हाका ताराक एकट्याकूच ना. फाल्यां सांजची जेन्ना ओल्ड गोवा मिटींग आसा, तुम्ही सगळ्यांनी जातीने थंय हजर जायात आणि येयात. तुमच्या सगळ्यांचो आवाज घटसाण दाखोवपा त्या नाटकातल्या प्रमोद सावंताक. देव बरें करूं. हांव एंथनी डिसिल्वा सगळे उलयलां, उलोवपाच्यान कांय उरंक ना. दोन गोष्टी आसा. नंबर वन, जायते म्हणटात प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटान रिजायन करून कितें करपाचें. आतां शंकर बाबान सांगलां तशें तुमी कुशीन सरा. आतां एक्टिविस्ट फकाणां जायत मरे, एक्टिविस्टाच्या हातान दियात. कितें म्हणटात, एक दिन का सीएम म्हणटा तशें तुमी सगळे 40 जाण कुशीन सरा. उरल्याचे गोंयकार पळयतले आतां. रिजायन जा. आनी हांव ही लॉजीक कित्याक सांगता रिजायन जा. पळय, तुमी म्हणटात आतां धवलेकराचो स्टेटमेंट आयकला हांवें, पीएम मोदी करतलो. आनी पीएम मोदी कितें करतलो, किपींग इन मायंड द कर्नाटका इलेक्शन. एम आय रायट. जरी तर कर्नाटका इलेक्शन तो मनान दवरून करता, दॅट मीन्स ही वॉन्ट टू एड वन मोर स्टेट इन दीस किटी. तो ह्याच्यापेक्षा द बेस्ट थिंग पीएम मोदीक आमी एकूच सांगून दिवपाचें आसा, कर्नाटका तूं मागीर घालतलो तुज्या खिशांत, पयलीं गोंया सुट्टेले तुज्या हातांतले. सो रिजायन जा. लेट वन गव्हर्मेंट इन द किटी ऑफ द बीजेपी गेट मायनस. सो इट विल न्यूट्रलायज. जरी तर होच गव्हर्मेंट तेज्या हातांतलो गेलो, ही विल थिंक ट्वायस. तो ताका लागून म्हणटा आमी तुमी नाजाल्यार रिजायन जा. तिसरी गोष्ट, 37 MLAs ह्या सरकारा कडेन आहात. आतां फकत घड्यो घड्यो ओपोजिशन ना म्हणपाचो प्रश्न आतां चड घेवन बसपाचो ना. तेमी येयल्यार बरें आसा, पूण ऑलमोस्ट 90% ऑफ द गव्हर्मेंट विथ यू द MLAs. तो हेजेर तेजेर घालनाका. तुमचो आख्खो सरकार घ्या आनी तुमच्या लेवलाचेर तुमी करा. लोक झगडटलो, लोक झुजतलोच, पूण हेचेर आमकां आनी भाशणां सांगपाची गरज ना. वी आर टॉकिंग स्लोली आमी आमचो मोमेंटम करतले आनी वी आर देर विथ द गव्हर्मेंट. देर इज नो डाउट. देव बरें करूं. नमस्कार गोंयकारांक. आयज आमी